महाराष्ट्रातल्यो ज्यो गोंयान हाडल्या इलेक्शन कमिशनान त्या संदर्भान विशय मांडटाना सगळ्या लोकांक लागून आनी आमचे जे टॅक्सीकार आहा तेंच्या पर्यंत पावपाक लागून जो रूल 140 एमेंड जालो आनी 29/11/2015 जे नोटिफिकेशन जाले त्या वेळाचेर त्या नोटिफिकेशनाचे सिरियसनेस म्हणटा ते खंय तरी एकाय टॅक्सीवाल्यान आनी एकूय संघटना ज्यो आहा तांकां त्या वेळाचेर लक्षान येवंक ना आनी जेन्ना आमी तो विशय आमच्या बस मालक संघटने तर्फे हातीन घेतलो जवळ जवळ आतां 21 आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट जेणी पळय तें नोटिफिकेशन पब्लीश केलां ताका दाखोवन दिलें की ज्यो भायल्यो गाडयो गोंयान येता तेंच्या संदर्भान जर त्या नोटिफिकेशनान कांयच ना तांकां मिटर आसतलो काय ना किंवा तांकां मिटर नासतना तुमी प्रवेश दितले काय मिटर घालून येवपाक गोंयान प्रवेश दितले हे स्पश्टीकरण त्या नोटिफिकेशनान नासल्या कारणान आमी जे रिप्रेझेंटेशन दिलें परत 29/7/30/2021 ह्या दिसा नोटीस दिली तांकां जाग हाडपाक। असो एक इन्सिडंट क्लब महिंद्रा हॉटेलान जेन्ना त्या वेळार घडलो की भायली गाडी येवन हांगासर भाडी मारपाक लागली आनी मिटर नासतना त्या वेळाचेर आमी ती गाडी थंय हाडून परत वाहतूक खात्याक एक नोटीस दिली 3 दिसाची आनी 2/9/2021 ह्या दिसा आमी धरणे धरले थंयसर वाहतूक खात्या कडेन आनी तांकां जाग हाडपाक। पुणून दुर्दैवान जे सरकार गोंय राज्यान पळय आसले आनी वाहतूक खात्याचो जो डायरेक्टर आसलो तांकां कांयच तेचे सिरियसनेस आनी किंवा कांयच लोकांचेय पडलेले ना ताका लागून ह्यो गोश्टी आतां फुडें वाडपाक लागलेल्यो आसा आनी आयज जवळ जवळ 400-500 गाडयो भायल्यो गोंय राज्यान हाडल्या गेल्या आनी ते हांगासर जे लोकल टॅक्सीवाले तांकां ह्या दिसांनी कांय धंदो ना।